नमस्कार येवकार अविनाश जोशी प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां दी हेडलायन्स। नवे कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे दिशाभूल करपाचे काँग्रेसीचे यत्न, शेतकार जागृत जाल्ल्यान काँग्रेसीचे देशव्यापी आंदोलन फेल म्हणटा केंद्रीय मंत्री जावडेकर। म्हादयचो प्रश्न तापलो, काँग्रेसीचे कार्यकर्त्यांक अटक सुटका, काँग्रेसीन निषेध करून जाळलो जावडेकराचो पुतळो, म्हादय मायनिंगाचेर मागली जाप। हॉटेलात घुसून काँग्रेसीन केल्ल्या गुंडागिरीन चुकीचे उदाहरण, जावडेकर सोनिया गांधी भाशेन पिकनिकेक येवंक ना, बीजेपीची काँग्रेस कार्यकर्त्यांक जाप। प्रकाश जावडेकर अस्सल फटींग, म्हादयचेर गोंयाक फटयले, दुर्गादास कामतीन काढलो फोग, प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटान काढलो म्हादयचो मुद्दो, म्हापशांय निषेध। प्रमोद सावंताचे मंत्रिमंडळातूच मटका किंग, किरण कांदोळकराचो आरोप, मटको चलोवपी म्हापशाचो फ्लॅट आपलो न्ही, बीजेपी कार्यकर्त्याचो म्हूण दावो। आणि IITचे इश्यू वयल्यान शेळ मेळवल्याच्या लोकांक पुलिसे कडच्यान पावंक लागल्यात नोटिसो, एक एकट्याक कित्याक, सगळ्यांक वांगडाच दियात लोकांचो मोर्चा। शेतकऱ्यांक तांच्या पिकाक योग्य दर मेळचे आणि येणावळ वाडची म्हूण मोदी सरकारान नवे शेतकी कायदे केल्यात म्हूण केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरान चोडणा शेतकऱ्यांचे बसकेत म्हायती दिली। काँग्रेसीचो भारत बंद करपाचो यत्न फेल, पंजाब सोडल्यार भारतात हेर कडेन आंदोलन ना म्हूण जावडेकर उलयलो। ह्या वेळार कृषी मंत्री बाबू कवळेकारानूय काँग्रेसीच्या नेगेटिव्ह राजकारणाचेर फोग काडलो। शेतकऱ्यां खातीर मोदी सरकाराचे वेगवेगळे स्किमी सुरू आसात। PM किसान येवजणे खाला देशभरच्या शेतकऱ्यांक म्हयन्याक 2000 निधी मेळटा। 1/14 उतारो आसून ज्या शेतकऱ्यांक पैसे मेळिल्ले ना तांणी झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर वचून मेळचे म्हूण जावडेकरान चोडणा शेतकऱ्यांच्या बसकेत उलो मारलो। प्रधानमंत्री 4 महिन्यांनी जे 2000 रुपये पाठवतात ते मिळतात की नाही? शेतीचा उतारा 114 असून सुद्धा ज्यांना मिळालं नसेल त्यांनी लगेच उद्या जाऊन गोव्याच्या यादीतून गेली की नाही ती पहा, कारण जी गेली ज्यांची खाती पाहिजे, आपल्याला बँकेचं खातं आपलं पाहिजे, त्याला आधार वगैरेचं सीडिंग झालेलं पाहिजे आणि ते करून आपण द्यायचं आहे। शेतकऱ्यांच्या फायद्याक केल्ल्या नव्या कायद्यावेल्यान काँग्रेसीन केल्ल्या आंदोलनाचेर जावडेकरान खर टिका केली। 3 कायदे झाले नवे, ज्याच्यामुळे आंदोलन सुरू झालं असं लोकांना वाटलं, पण प्रत्यक्षात पंजाब व्यतिरिक्त कुठेही नाही। म्हणजे पंजाबमध्ये गमतीदार दृश्य आता दिसत आहे। त्यांनी आधी प्रचार केला की APMC नाहीशी होईल, तुमच्या इथे आहे ना APMC उपाध्यक्ष, तर APMC म्हटलं नाहीशी होईल आणि MSP नाहीशी होईल, पण दोन्ही आहे। तर भाताची खरेदी सुरू झाली आणि सुरू झालेली खरेदीला शेतकरी येऊन भात घालायला लागले, पण इकडे भात घालतात आणि तिकडे आंदोलन करतात, कारण तिथे राजकारण आहे, तिथे काँग्रेस पक्ष आहे, तिथे अकाली दल आहे, तिथे आम आदमी पार्टी आहे। तिघांचा या विरोधात वेगवेगळ्या कारणांनी विरोध होतो आणि म्हणून राजकारण म्हणून आंदोलन होतं। कोविडा लागून शेतकऱ्यांखातीर कसले फॅसिलिटी दिवपा जाय आणि किती दिवपा जाय हे तांकां अडचण येवपा जायना, पूण आमी जेडी ऑफिसार चालू दवरून जेडी ऑफिस जावं, मागीर ते एसिस्टंट डायरेक्टर जावं, डेप्युटी डायरेक्टर जावं किंवा मेन डायरेक्टर जावं, टायम टू टायम आमी शेतकऱ्यां खातीर कसली अडचण येवपा नाका हे पक्क्यार घेतलें आसा। वर्च्युअल म्हळ्यार सेक्रेटरी सांगलें कसले जर काही वायट गजाल घडटा कितें जर आसा जाल्यार ताबडतोब काही आमी टीम वचून कायदे घेता। शेतकऱ्यांक कसलो त्रास ह्या काँग्रेस पक्षांनी आनी बाकीच्या विरोधी पार्टी जे आसा गोंयांत त्यांनी लॉकडाऊन पिरियडा भितर कांयच केलें ना, फिल्डार तर कांयच केलें ना, झिरो। प्रत्येकाने फिल्डार काम केल्लें आसा, प्रत्येकान लोकांची वासपूस केल्ली आसा। काँग्रेस पक्षाने भितर कोणीच कांय केलें ना, फक्त सोशल मिडिया प्रिंट
आपल्या हाचेर विरोध करप टीका करप इतलेंच काम केलां. तरी कडेन वचून फिल्डार कांयच काम केलें ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराची अपॉइंटमेंट घेवंक गेल्ले कडेन भितर वडयल्ल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांक SDMA मुखार उबे करून सोडले. म्हादयचे विशयाचेर उलोवंक म्हूण खंय कार्यकर्ते गेल्ले तांकां 4 वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांत दवरिल्ले. तांकां सोडिना म्हूण काँग्रेसीन जावडेकराचो निशेध करून काँग्रेस हावजा मुखार पुतळो जाळ्ळो. म्हादय मायनिंगेचेर मंत्री जावडेकरान स्पश्ट सांगचें म्हूण काँग्रेस मागता. जावडेकर ॲक्च्युली प्रोग्राम अनाऊन्स केला आयज येतले म्हणून आणि तो लिप ऑन काल येयला. ते प्रोग्राम अनाऊन्स करता आयज आणि काल ते येतात. लास्ट टायमूय तांकां आमी मेळपाक सोदताले. लास्ट टायमूय ताणें आमकां मेळनासतना पळ काडली. गोंयची म्हादय तेणी विकलेली आसा. गोंयचे प्रत्येक मनीस तुकलेलो आसा. मुख्यमंत्र्यान सांगलां की म्हादय ही आपली आवय म्हणून. आणि ज्या आवयक ह्या जावडेकरान विकली कर्नाटकाक त्या जावडेकराचो तुमी अशें करून सन्मान करता आनी स्वागत करता गोंयांत. हें कितें करपाक गेल्ले? आपले आवयक काबार जाता ती पळोवपाक जायना जावन ते अपॉइंटमेंट मागून तेजे कडेन उलोवपाक गेले आनी पुलिसांक वापरून मुख्यमंत्र्यान ह्या BJP सरकारान तेंचेर केसी घातल्यो. बरें केस घातली परस ताका अरेस्ट केले. तांकां फॅमिलीक मेळपाक दिना. तेंचे मोबायल काडून घेतले. ते खंय आसा ते कोणाकूच खबर ना. रातचे 4 कडेन तांकां 4 जाणांक वांटून घातले. हें कितें? तेणी कसली क्रिमिनल केल्ली? अत्यंत दुःखदायक घटना आसा. म्हणजे हांव समजुपाक शकता की आनी कितें करपाक गेले, कोणाक मारपाक गेले, कितें झगडीं जालीं, कितें जालें. हो प्रश्न गोंयच्या सगळ्या गोंयकारांचो आसा. आनी खरें म्हणल्यार जावडेकर जर हॉटेलांत रावता ताका जेन्ना कळ्ळें कोण तरी आपल्याक मेळपाक येवपाक सोदता आनी भायर येवपाचें आनी ताका मेळपाचें, तांचें म्हणणें आयकून घेवपाचें. तूं डिसिजन कितें घे पूण लोकशायेंत आयकून तरी घेवपाक जाय. आमी तेच मागता. हेंचो स्टँड आसा कित्याक आमकां म्हादयचेर ऑलरेडी फटयला हेंच्यांनी. स्टँड हे अजून क्लियर करना. आयज सुद्दां जेन्ना BJPच्या कार्यकर्त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स केल्ली तांकां प्रश्न विचारलो गेलो म्हादयचेर जाल्यार ते उत्तर दिवंक शकना. आनी सेकंडली म्हणल्यार मायनिंगाचेर सुद्दां तांकां गरज आसता की क्लियर येवपाचें. फक्त फटींगपणाची चल्ला. कित्याक आयज गोंयकार आमचे गोंयचे जे स्टेक होल्डर आसले मायनिंगाचे ते स्वता दिल्ली गेल्लेले बाबा मायनिंग स्टार्ट कर म्हणून. आयज जेन्ना केंद्रीय मंत्री हे फार्मर बील जेन्ना पास जाल्या उपरांत एक्सप्लेन करपाक येता तेन्ना आनी जेन्ना आमचे गोंयकार भाव जेन्ना दिल्ली वयता तेंचे कडेन डिमांड करता मायनिंग स्टार्ट करचें म्हणून तेजेर ते लक्ष घालना. बट ही फटींगपणां करपाक लागून ते गोंयांत येता कितें फार्मर बिलाचो तुमकां बेनिफीट मेळटलो. प्रकाश जावडेकर शेतकऱ्यांचे विशय सोडोवंक गोंयांत आयला. सोनिया गांधी भाशेन पिकनिकेक आयिल्लो ना म्हूण BJPन काँग्रेसीचेर फोग काडलो. गांधी जयंती दिसा काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी गुंडागिरी केली. काँग्रेस झुंडशाहीन लोकां मुखार चुकीचे उदाहरण घालून दिला म्हूण दत्तप्रसाद नायकान निशेध केलो. प्रकाश जावडेकर गोंयांत हॉलिडे करपाक तो राहुल गांधी न्ही म्हूण BJPन तोमणोय मारलो. हें कितें चलयलां गिरीश चोडणकारान हाजें उत्तर दिवपाचें गरजेचें आसा. आनी आमी मागता की कायदो जो आसा हॅज टू टेक इट्स कोर्स आनी हांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावची. परत एकदां सांगता माननीय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकरजी हांगा गोंयकाराचे विशय सुटोवपाक आयिल्लो आसा. ही इज हियर टू मीट फार्मर्स. ही इज नॉट हियर फॉर हॉलिडेज. जशी परत हांव म्हणटा सोनिया गांधी हांगा येता हॉलिडे करता, राहुल गांधी हांगा बँकॉक वता हॉलिडे करपाक, तसो तो येवना. आनी जी गुंडागर्दी तुमी काल केल्या हाजो आमी पूर्ण निशेध करता. भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश हाजो निशेध करता. जी गुंडागिरी जो डकयतीचो एक प्रयत्न काँग्रेस नेत्यांनी म्हणजे तो संकल्प आमोणकार, जनार्दन भंडारी आनी ताच्या बरोबर आनी कांय जाण हांच्यांनी मॅरियट हॉटेलान काल रातचो पळय जो केलो हाजो आमी निशेध करता. आनी तोय बीन केलो तो 2 ऑक्टोबराक केलो. काँग्रेसीक आतां अधिकार उरलो ना महात्मा गांधीचो फोटो आपल्या ऑफिसान लावन दवरपाचो. दे आर सेटिंग अ रॉंग एग्जाम्पल टू ऑल पॉलिटिशियन्स.
आज पळय जें तांच्यांनी केलां, फाल्यां कांय आनीक लोक अशेच पद्दतीन लोकांच्या घरांनी वचपाक लागतले, लोकांच्या दुकानांनी वचपाक लागतले. हें देशभर सगळ्या लोकांनी पळयल्लें आसा. आनी इट इज नॉट ओन्ली ऑन श्री प्रकाश जावडेकर जी. मॅरियट हॉटेलान आमी म्हणटा अतिथी देवो भव. काल थंय कितकेशेच गॅस्ट मॅरियट हॉटेलान आशिल्ले. थंय अर्दवर जो तांडव चल्लो तातूंत ह्याय आमचे जे गेस्ट आसा हांकां आमी कितें एग्जाम्पल सेट करता, गोंयची हॉस्पिटॅलिटी जी आमी म्हणटा हाचें हें खंय गेलें. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरान म्हादयचेर गोंयाक फटयले म्हूण दुर्गादास कामतीन फोग काडलो. प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटान म्हादय बचाव आंदोलन आनी मोलेची रानां वाचोवपाक नेट धरला. सरकारान गोंयचे पर्यावरण काबार करपाचे प्रकल्प हातात घेतिल्ल्यान ते बंद करचे म्हूण फ्रंटाचो उलो. लोकांक नाका ते प्रकल्प घेवचे न्ही म्हूण एक्टिविस्टांचो उलो. लास्ट टायम आमी जेन्ना जावडेकराक मेळ्ळे त्या टायमार जावडेकरान आमकां थोडे एश्युरन्सीस दिल्ले. वी न्यू दॅट दोज एश्युरन्सीस वर फेक एश्युरन्सीस, कारण ताच्यान ती कापस्ताद ना. जावडेकर कितें सेंटराक ऑल्सो वी नो दॅट ही इज बर्डन फॉर बीजेपी. आमकांय खबर आसा, आमी आयकलां दॅट इज अ बर्डन फॉर बीजेपी. बट ताका कितें आसा, महाराष्ट्र सांबाळूंक जाय, ताका कर्नाटक सांबाळूंक जाय म्हणून ताका खंय ना खंय दिला. आनी बेजिकली गोंय काबार करूंक जाय म्हणून जावडेकराक हांगा हाडलेलो आसा. फटींगपणाचो जो फावंडेशन आहा ह्या दलाल जावडेकरान घाल्लो. कारण हो अस्सल फटींग मनीस. आनी मुख्यमंत्र्याक तुमी विचारा, मुख्यमंत्र्याचो एक प्रॉब्लम तुमकां सांगता. म्हादयचेर ताका कितें सांगलें, ओपोजिशनान बरो एडवायस दिलो, जाल्यार ताचें सदांच ताचो स्टेटमेंट आसा, तुमी रिकॉर्ड करून पळयात. तो म्हणटा आपल्याक कोणें सांगपाची गरज ना, आपल्याक सगळ्यां परस चड खबर आहा. अरे चड खबर आहा म्हूण तूं दलाली करपाक उठला. इट्स नॉट दॅट की आम सगळे प्रोजेक्टा ओपोजींग करपा हिंग बसताय म्हूण. ओके, आम वॅलीड पॉयंट आहा म्हूण आमी बसोन उलयताय. आम लोक ओग रावपा नाय आनी लोकांको पासून मागता इनफ आनी ओग रावपा नाका. ओके, वी एज कॉमनर्स नीड टू कम आउट एंड शो दिस गवर्नमेंट की पुरो तुमगे इंटरनली तुम मिटींग घेवन बसताय, इंटरनली तुम डिस्कशन कोताय, तुमी पास कोताय, तुमगे प्रॉफिटा लागून क्रोरांनी. लोकां कन्सिडरेशनाक घेनाय जाल्यार हें लोकां प्रॉफिटा ना, हें तुमगे प्रॉफिट जाता जाल्यार तुम गोंय सारकें इंकू येयलेय. म्हापशाय पीस फॉर वॉक आनी शेतकरी एक्टिविस्टांनी जावडेकराचो निशेध केलो. फार्मरांचे केअर आसा जाल्यार म्हादयचें उदक कर्नाटकान कित्याक डायवर्ट केलें? दुसरो प्रश्न, कित्याक सांग म्हादयच्या उदकाचेर आमी डिपेंड आहा. आमी डिपेंड म्हणजे सगळे शेतकरी आहा. फाल्यां म्हादयचें उदक मलप्रभेन आनी कळसा बंडुरान जें डायवर्ट केलें, हेका समराक उदक खंयच्यान येतलें तें जावडेकरान सांगपाक जाय. आमी जे शेतकार आसले 1300 शेतकार आहा तांकां कित्याक आयज आपोवंक ना. आनी आयज जे तेजी मिटींग घेता ही सगळी फेक मिटींग. खरो आतां बीजेपीचो MLA जो आसा म्हापशेचो तोच खरो शेतकार, तोच काय सांगिना कोणा. आमी ते MLAचेर आयज कसो विश्वास दवरतलो? प्रुडंटा खातीर चेतन गवस्त आनी श्याम सुंदर फट्टे. प्रमोद सावंताचे मंत्रिमंडळातूच मटका किंग आसा म्हूण थियेचो आदलो आमदार किरण कांदोळकारान सणसणीत आरोप केला. मटक्याचो जुगार एक्सपोज करतना क्रायम ब्रांचीन म्हापशा खोल्ले ज्या फ्लॅटार रेड मारिल्ली तो फ्लॅट आपलो न्ही एका BJP कार्यकर्त्याचो म्हूण तो उलयलो. BJPच्या अध्यक्षान म्हजें नांव ह्या प्रकरणात जोडून म्हाका बदनाम करपाचो यत्न केला म्हूण ताचो दावो. सरकार उलोवंक सोदता, म्हजो सरकाराचेर ठाम आरोप आसा. प्रमोद सावंताच्या कॅबिनेटान सो कॉल्ड मडका किंग गोंयचो म्हणटा तो तेजे कॅबिनेटान बसलेलो आहा. सो कॉल्ड फ्लॅट, ज्या फ्लॅटाचेर रेड जाल्या, पुलिसांनी गैरव्यवहाराचेर रेड करप किंवा कारवाई करप हातून म्हजें कांय म्हणणें ना, तें पुलिसांचें काम आसा आनी घडये जालेय आसतली. पूण जेन्ना म्हजो फ्लॅट म्हणून उल्लेख केलो जाल्यार हांव तुमकां सांगूंक शकता, तुमकां सांगूंक सोदता किंवा गोंयचे जनतेक सांगूंक सोदता, हो फ्लॅट म्हजो न्हू तर एक प्रखर भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याचो फ्लॅट आहा. हांवें जेन्ना चवकशी केली ताका लागून क्रायम ब्रांचाच्या पुलिसांनी वेवस्थीत चवकशी करची आनी हो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो कोण हें मागीर माध्यमांक सांगचें. ह्या सरकाराक आमी जे उलयता, आमी जे सरळ उलयता, आमी जे सरळ लोकांच्या वतीन आरोप करता हे खंय तरी खटकता. आनी हेकाच लागून
म्हाका एक सांगिनशें दिसता ही जी खंय रेट जाल्ली आहा तितून म्हाजे विनाकारण नांव घेवपाचे हे सरकाराचे आनी पार्टी अध्यक्षाचे भारतीय जनता पार्टी अध्यक्षाचे मोठे कारस्थान आसा. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. IITचे इश्यू वयल्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांचे कंप्लेनी वयल्यान वाळपय पुलीस शेळ मेळावलेच्या लोकांक नोटिसो काडटात. नोटीस काडपा खातीर लोकांनी कितें केलां? जाप दियात, काडटा जाल्यार एकदांच सगळ्यांक नोटीस काडात म्हूण शेळ मेळावलेचे लोक गांवांतल्यान रॅली काडीत वाळपय पोलीस स्टेशनार पावले. सरकार कितलोय सांगू गांवांत IIT जावंक दिवचे ना म्हूण तांचो निर्धार. तिका नोटीस कशी काडली? नोटीस आम्ही काढली नसली ते आमचे काम असली नाही आमचे काम आम्ही नोटीस काढली आमचे. आता तुम्ही एक काम करा तर तुम्ही आजून नोटिसा काडटले हेज्या फुडें ते तुमी सांगा जाल्यार तुम्ही आज सगळे लोक हे पळयल्ले आसा तू सांगताच जायना तू सांगताच कशें जातलें तर आतांच काडा म्हणून. आज पुलीस स्टेशनार येयल्ले की गेले 3 तारखेक आमचे पंचायती कडेन आमी पंचायतीन गेल्ले मोर्चा घेवन त्या दिसा लेटरां लोकांक काडूंक स्टार्ट केल्ली ती परत आतां पुलिशेन आज परत स्टार्ट केली काडपाक. ताका लागून आमी सगळे लोक आज पुलीस स्टेशनार येयल्ले आनी आज आमी पुलिशेन एक लेटर दिलां. आमी जी आंदोलनां केल्ली आहा ती पीसफुली केल्ली आहा सगळें आनी हेज्या फुडें बी आमी पीसफुलीच करतले. पूण तसोच जर आमचेर जर सरकारान आनीक दबाव हाडलो जाल्यार ती पीसफुली आमी सोडटले. आनी आज आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की आमकां ही जी लेटरां काडटा पळय ती मातशी स्टॉप करची म्हणून. आमची जागे जमनी वाचोवपा खातीर येता जाल्यार तुमी आमकां नोटिसा कित्याक काडटा? एकट्या दोगा कित्याक काडटा? आतां सगळीं लोक येयल्ली आहा, सगळ्या लोकांक काडा हांगा नोटिसा दिया. परत परत आमकां पयशेकार कित्याक येवपा लायता तुमी? आमी IIT प्रकल्प जावपाक दिवचे ना. तो दितलो न्हू तो तेजे कडेन आसा. आमी जो पर्यंत जिते आसा गांवांत तो पर्यंत मेळवलें IIT जावंक दिवचे ना. जशें आमी मेळवलेचे सगळे लोक येयल्ले आसा ते आमकां आमच्या वाड्यार आमच्या एरियेन आमकां IIT नाका. फोंड्या पालिकेंतलो संगीत खुर्चेचो खेळ अजून चालूच आसा. मगोन ऐन वेळार उपनगराध्यक्ष पद ओडून आपल्या वाटेन व्हेल्या उपरांत BJPन मगोक धपके दिवपाक सुरवात केल्या. मगोचो नगरसेवक विरेंद्र ढवळीकारान आपल्या कार्यकर्त्यां बरोबर BJPत प्रवेश केलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान 2022 फोंड्या BJPचे कमळ फुलतले हाची खात्री आसा म्हूण विश्वास उक्तायलो. म्हाका बुद्ध आसा विचार करपाची तेन्ना हांवें आमचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे विचार काम पळोवन आनी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकाराचें काम पळोवन खूब हॅप्पी जावन सगळ्याचे विचार घेवन म्हाजो स्वताचो न्ही सगळ्या म्हाज्या वाड्याच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक तेंचे इच्छानुसार हांवें प्रवेश केल्लो आसा. जाल्यार म्युन्सिपाल्टीचे इलेक्शन आसा काय विधानसभेचे इलेक्शन आसा? खरंच प्रश्न पडलो विधानसभेचे इलेक्शन लागले काय कितें आनी त्या पद्दतीन खरोखर हांव एक गजाल निश्चितच सांगता किरण ढवळीकराच्या बरोबर तुमी सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीचेर प्रवेश करून आयचे गोंयचे तरणाटे हांचो विश्वास भारतीय जनता पार्टीचेर आसा तो तुमी परत एकदा बट तुमचो उत्साह पळोवन आनी ह्या फावटीची सगळ्यांची उमेद पळोवन म्हाका नक्की खात्री आसा फोंडा मतदारसंघ 2022च्या निवडणुकीत कमळ फुलतले म्हणजे फुलतले. गोवा डेरीक 50 वर्सां जाली. गोंयकारांच्या विश्वास आनी पसंतीक पात्र थारिल्ल्या गोवा डेरीन आपल्या सुवर्ण महोत्सवी वर्सा निमतान मिल्कोसेन मशिनाचें उक्तावण केलें. हे मशीन दुधाचो दर्जो तपासपाक वापरतले. डेरीचे नवे वेवस्थापन बरी कामगिरी करता म्हूण मुख्यमंत्र्यान तुस्त केली. कार्यावळीक सहकार मंत्री गोविंद गावडे, फोंडेचो आमदार रवी नायक आशिल्लो. सुवाळो चालू आसतना डेरी भायर कांय दूधकारांनी निदर्शनां केली. गोवा डेरीन सुवर्ण महोत्सव व्हडा दबाज्यान मनयलो. जर एक प्रॉफिटान उरली जाल्यारूच आज वेगवेगळ्या दूधची हळीची कामगार फुडले रिटायरमेंट नवी जी कामगार मेळटा
हे रिटायर्ड जातले नवीन कोणतरी येतले म्हणजे तिथे एक अस्तित्व जिवंत उरतले आता बाकी सगळ्यांचे तुझे जालो कितें हांव परिणाम आमकां सहकार क्षेत्रांतले खंयचेय सोसायटी जी आसा ती जिवंत म्हणजे आमी कामगारां सांगता पावसाळ्यात बांदोडकरांत सुरू केला ते आमकां अस्तित्व दवरपाक जाय आसत जाल्यार ती खूब प्रामाणीकपणान त्या सोसायटी कडेन जाय आनी म्हाका दिसता निश्चितच तिवूय जाण आनी ताका सहकार्य करपी तातूंत सगळो मॅनेजमेंट खंय तरी गाडी पुराय येवपाक लागलेली आसा आनी निश्चितच फुडल्या 6 म्हयन्या भितर आमकां बरे रिजल्ट मेळटले शेतकऱ्याक बरो प्रायस मेळटलो हें हांव सांगता म्हाका आंदोलन करपी आसता तांकांय मेळ्ळा म्हणून हांव सगळ्या लोकांक म्हणून गेले कित्येक महिने झाले प्रशासक जोपर्यंत आम्ही डवले आसात मार्चा सावन ही डेरी आज प्रॉफिटान आयिल्ले आसात म्हणजे सगळ्या कडेन हांव मागता आमचे प्रशासक जे एडमिनिस्ट्रेटराक निमिल्ले आसात तेजे चेअरमॅना बरोबर जे दोनूय हातांनी तांचे एक अभिनंदन करचें कारण तेणी सगळे भितर आयज पेपरार तेणी आमी हांगसर काळे बावटे घेतले पिल्ल्याने कपडे घालताना उबी रावतली म्हणून पूण तेंची स्थिती आयज कळ्ळी तांकां कळ्ळी कोणी तांकां साथ दिना खाली जॉब जाणून थंय जॉब जाणून घेवन सांगपाक लागले भितर डेअरीच्या येसाचो सुवाळो चलतालो तेन्ना कांय दूधकारांनी भायर निदर्शनां केली. सो 15 दिसान समज जायना जाल्यार मागीर कितें स्टँड आसतलो तुमचो? ज्या दीस जर 15 दिसा भितर जर जायना आसत जाल्यार परत हांगा आंदोलन करतले. ते अशें उपोशण आसता, आंदोलन म्हणण्यापेक्षा उपोशण आसतलें न्ही. ते जाका आमी म्हणजे मरसर म्हणटा हाज्या पयलीं आमी अशें आश्वासनां घेवन आमी मातशे फाटीं रावले पूण आतां ना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. रायबंदरा फूल टायम हेल्थ सेंटर सुरू करचे म्हूण रायबंदरच्या लोकांची निदर्शनां. तक्ते घेवन घोशणा. एक्टिविस्टांनी रायबंदरच्या वैजकीय सेवेचो इशू केला. आमदाराच्या जाहीरनाम्यात खंय ही गजाल आशिल्ली. मुख्यमंत्री म्हणटा रायबंदरा बरेपैकी हेल्थ सेंटर जातले. कोविडाक लागून खंय लांबणेर पडला. जेन्ना आमचो आमदार इलेक्शनाक बसलो आमदारान बाबूश मुन्सरातान आपले मॅनिफेस्टोन अशेंय सांगलेलें की 24/7 हांगा मेडिकल फॅसिलिटी जातली म्हूण आनी आमकां दीस आनी रात कॅज्युअलिटी सर्वीस सरकार दितले म्हूण सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी कोण हेच्या कितें एका दोतोराक बरें समजूंक शकता की ह्या गांवांत हॉस्पिटल जाय काय नाका. म्हाका खबर आहा डॉक्टर प्रमोद सावंत द गव्हर्मेंट बीजेपी गव्हर्मेंट फॉर डेव्हलपमेंट आनी तो आमचे मागणे शुअर घेतलो. हांव खात्रीन सांगता की आमचो पणजेचो आमदार बाब बाबूश मोन्सेरात हाजीय डिमांड आसा. आमचो कुंभारजुवेचो आमदार बाब पांडुरंग मडकयकर हांचीय डिमांड आसा. कुंभारजुवेची सरपंच आनी पंच तांच्यांनी म्हाका सांगलां की ते जाता तितके बेगीन जावपाक जाय. तेजी जागा एलोकेट त्या बिल्डिंगेची जागा एलोकेशन ह्या वेगवेगळ्या प्रोजेक्टां खातीर केला. तितूंतलो एक पार्ट जो आसा हो आमी आयुश डिपार्टमेंटाकूय दिला. एक पार्ट तेजो हेल्थ सेंटराकूय दिला. ते भितर प्रायमरी हेल्थ सेंटर बेजीक सुरू करचें म्हणून. फक्त ह्या कोरोनाच्या महामारीक हेल्थ डिपार्टमेंट आमचें खूब बिजी उरल्या कारणान डिले जाला. बट थंयसर एक बेजीक प्राथमीक आरोग्य केंद्र हें सुरू जाता. आक्षे पंचायतीन गांधी जयंतीक ऑनलायन खासा ग्रामसभा घेतली. अशी ग्रामसभा घेवपी गोंयची पयलीच पंचायत. आयचे परिस्थितीत लोकांक एकठांय करून इशू चर्चेक घेवंक मेळना. हे परिस्थितीत कामां तडीक लावंक यत्न. ऑनलायन ग्रामसभेक लोकांचो रिस्पॉन्स बरो पूण मर्यादीत लोकांक वांटेकार जावंक मेळटा म्हूण आनिकूय अश्यो ग्रामसभा घेवन उरिल्ले इशू घेवपाची तयारी. आतां ही ऑनलायन ताका लिमिटेशन आसा कित्याक ताका टायम आसता आनी त्या टायमा भितर उमकेच लिमिटेड पार्टिसिपंट्स जावपाक आमचे पार्ट भितर सरपाक मेवता. पूण कितें आयज आमी ह्या पॅन्डेमिकाक लागून सगल्यांक एकठांय करपाक जायना. मास गॅदरींग जायना. एटलिस्ट लिमिटेशनाचेरूय ही घेवन ग्रामसभा घेवन आमचे प्रश्न लोकांचेय प्रश्न फावो तशें आमकां मेळटले आनी आमच्यांनी फुडें आनिकूय ग्रामसभा घेवन दुसऱ्याय लोकांनी परतून ते ग्रामसभेन पार्टिसिपेट जावन तांचेय प्रश्न आमकां मेवले जाल्यार अदीक बरें जातलें आनी अदीक लोकां कडेन आमी पावतले.
2 ऑक्टोबराक ऑनलायन ग्रामसभा स्पेशल ग्रामसभा रिगार्डींग ऑन कोवीड आमी पळय की लोकां हेल्प केला ह्या टायमाचेर. सो ऑन दॅट आमकां जायते लोकांचे फिडबॅक मेवला. सो ही बरी आमची ग्रामसभा जाल्या म्हणून. हातूंत चड करून यूथ पार्टिसिपेट जातले, चडांत चड यूथ पार्टिसिपेट जातले हाज्या फुडें, कित्याक ही पयली ग्रामसभा. हो एक प्रयोग आसा. प्रयोग सक्सेसफूल जालो अशें म्हाका दिसता. कित्या खातीर 32 लोकांचें पार्टिसिपेशन आमकां तातूंत दिसतालें. फातोड्डेचे द गुड शेफर्ड ऑर्गनायझेशनान फातोड्डे आणि मडगांव वाठारांतले कोविड वॉरियर्सांचो भोवमान केलो. कोविडाचे अरिश्टांत समाजा खातीर वावुरतना ह्या कोविड वॉरियर्सांनी दीस रात एक केले म्हूण तांचो भोवमान म्हूण मुखेल सोयरो प्रकाश वेळीप उलयलो. रियली इट्स अ हेड्स अप. आमकां सोंपें म्हणपाक हॉस्पिटलां वतकीर ना आमकां पळयलें ना, पण आमच्या खातीर तो एक दीस. पण तेंच्या खातीर डे 1च्यान कोविड स्टार्ट जालें त्या दिसाच्यान एवरी डे इज अ पॅन्डेमीक फॉर देम. सो वेन यू कम अक्रॉस विथ एनी ऑफ दीस फ्रंटलाइन वॉरियर्स, डू रिस्पेक्ट देम. ऑल्सो you being a human being, your first citizens of India, it is parallelly, it's our duty to be a frontline worker to ourselves, to our family and to our neighborings and surrounding. आणि चड करून आमकां दिसलें की हे कसली रिस्क घेतात, हे इतले रिस्क घेवन आमच्या पासून वावुरतात. ताका लागून आयज आमी तुमकां सगळ्यांक फेलिसिटेट करतात. आपली पर्वा करिनासतना जिवाची कोविड-19 पिडेक सांपडलेल्यांची खूब सेवा करतात. ते जावन आसात आमचे कोविड-19 फ्रंटलाइन वॉरियर्स. आमचो तांकां सलाम. गोंयांत पहिल्या टप्प्यात 25 इलेक्ट्रीक बसी डिसेंबर म्हणल्यार पावतल्यो. प्रदूषण करिनाशिल्ल्यो ह्यो गाडयोच फुडार म्हूण येरादारी मंत्री माविन गुदिनो प्रुडंटा कडेन उलयलो. आम आदमी पार्टीन मांद्रे मतदारसंघात ऑक्सिमिटरान ऑक्सिजन लेवल तपासपाची मोहीम सुरू केल्या. कुडचड्यातले पालिकेचे अखत्यारीत आशिल्ले जिमा खातीर समिती काडपा वयल्यान थंयचो आमदार काब्राल आनी नगराध्यक्षा मदीं मतभेद. अनलोक 5तल्यो एक खबरो. इलेक्ट्रीक बसी होच फुडार म्हूण येरादारी मंत्री म्हणटा. आमकां क्लीन एनर्जी जी आमी वापरपाक जाय, दॅट इज इलेक्ट्रिसिटी, ती ज्यो वापरतात त्यो बस्यो आमकां डिसेंबरांत मेळटा. टोटल आमकां 100 बसीस दिल्ले आसात. पयले आमकां 25 दितले, मागीर उरला त्यो 25 आनी मागीर उरल्यो 50. आमी आनिकूय मागलेल्यो आसात. फुडारा आमकां म्हाका दिसता अशेंच करचें पडटलें. आमचे फ्युअल्स जे आसा म्हणजे पेट्रोल और डिझल ना वापरता इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स आर द फ्युचर फॉर द वर्ल्ड बिकॉज इट इज अ क्लीन एनर्जी. आपाची मांद्र्या ऑक्सिजन लेवल चॅक करपाची मोहीम. सगळे घराघरांनी वचून ऑक्सिजन चेक करपाचो तेका लागून. आनी मिनिमम ऑक्सिजन 95 आसपाक जाय. अबाव 95 आसल्यार वेल एंड गूड. कमी आसल्यार मातशें आपूण आपली सेफ्टी खातीर आपूण आपली केअर घेवपाक जाय. ओके, म्हाका सांगा आतां कितले गांव कवर केल्यात की वाडे कवर केल्यात तुमी? आमी मांद्र्या अर्दो कवर केला आनी ऑलमोस्ट करगांव कवर केला आमी. कुडचड्या जिमाचेर समिती घालपा वेल्यान आमदार आनी नगराध्यक्षा मदीं मतभेद. एओबीन भितर एक आमदारान एक नोट धाडिल्लो एज अ चेअरपर्सन अशें म्हणून आमकां. तातूंत एक कमिटी धाडिल्ली. दिस कमिटी ताणें एक ही धाडल्या ती जीम एक आसा हाचो वॉर्ड नंबर 3 कार्यामटी वॉर्डा भितर एक ओपन स्पेसीचेर जीम बांदला. तर त्या जिमाक लागून एक कमिटी कोणे तरी काडून धाडल्या. ताका आमदारान एक लेटर करून धाडिल्लें ती कमिटी प्रपोज करची म्हणून. आनी कावन्सिलान डिसिजन घेतलां की ती प्रपोज करची म्हणून. बट एज अ चेअरपर्सन आय हॅव स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन फॉर दीस की खंयची गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी ऑर म्युनिसिपल प्रॉपर्टी वी कॅनॉट हँड इट ओवर टू एनी कमिटी. खंयची म्युनिसिपल प्रॉपर्टी जी आसा ती प्रायवेट कोणाच्या हातांत ऑक्शन केल्या शिवाय दिवपाक मेळना. सो वी हॅव टू ऑक्शन दॅट. वी कॅनॉट सजेस्ट ऑर कावन्सिल ऑर एनीबडी कॅनॉट सजेस्ट ऑर पॉयंट आउट बाबा दीस पर्सन वील रन दॅट इन्स्टिट्यूशन ऑर वॉट. एक डिबेट जालो चेअरपर्सनाचो म्हजे मध्ये आनी कावन्सिला मध्ये. कितें आसा ओपन स्पेसीस जे आसा खुबशे ओपन स्पेसीस भितर आसा आनी ताका कितें म्युनिसिपालिटीन पयशे मोडल्या
आनी मागीर ते परतून तेजे पयशे मोडटा. सो हे बंद जावपाक जाय. पूण आमी आतां डिसिजन हांवें म्हणजे रिक्वेस्ट केलें कावन्सिलाक की तुमी एक डिसिजन घेया. ते देखरेख कमिटी करपाची आनी युजर फी घेवपाची. युजर फी घेतरी तेजे 10 or 20% कंट्रिब्युशन शूड कम टू म्युनिसिपॅलिटी. 80% वील बी कॅप विथ दॅट फंड. सोसायटी अंडर रजिस्टर करपाची कमिटी. ताका जेई जो आसा हो एमई कोण आसा ताका मेंबर सेक्रेटरी करप आनी ते पयशे जे कलेक्ट करता ते पयशे थंयच यूज करून मेंटेनन्स करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौकात मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.